दिसा दिसू तो हासू दित्ता पुल्ला पावसू जीवा जीवू तो हासू मिगेले गोडसे पावसू पायसू. आम्ही नाव दिवका म्हणाल तेन्ना दूर अशें गोवा देखून केरळा त्रिवेंद्रम देखून नाव आयला ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ येवचें जाय न्ही. तशी वासुदेव कामत म्हणाल कविताकार त्यांनी कविता पेटोवन दिला ते वाजूका म्हणून विनंती केला. ते कविता आता नवीन नायक वाजिता ते. सगळ्यांक नमस्कार. हांव नवीन नायक म्हणून उळाला दोकोन वासुदेव कामत मम्माले एक कविते. तो हासू तो हासू तो हासू मिगेल मोग हासू तो सूर्यू तो चंद्रू उज्वाड पशी होडू ओ हासू दिसा दिसू तो हासू दित्ता पुल्ला पावसू जीवा जीवू तो हासू मिगेले गोडसे पावसू पायसू. फूल फुल्लेल तशी पक्षीन उब्बील तशी फूल फुल्लेल तशी पक्षीन उब्बील तशी मन उबयता तो हासू जीव उद्देता तो हासू दुःखींतू वक्कद तो हासू उतरांतू अर्थ तो हासू मिगेल जीवना उज्वाडू तो हासू. आस्ती बदीक आसल्यारी मेळना आस्ती बदीक नातलारी आसना तोंड बरी उतरा हासू मन बरी उतरा हासू मन बरी खुशी हासू तो हासू. धन्यवाद. यूथ ऑफ GSB देखून हे प्रप्रथम कविता वाचन कार्यक्रम केलेलो आसा. अंत सुमार 15 जन कविताकार तांगेले कविता वाचन केलेलें आसा. तांकां सगळ्यांक अभिनंदन आनी यूथ ऑफ GSB देखून कृतज्ञता सांगता आसा. मस्त चंद करून कविता वाचन केला आनी ह्या कविता वाचन कार्यक्रमाचे मुखेलपण घेतिल्ले गोपाल कृष्ण पै मामाक हांव धन्यवाद सांगता आसा. यूथ ऑफ GSBचे नरेश शेणेक वेदीक हांव मस्त गौरवपूर्वक आपयता आसा. तांणी गोपाल कृष्ण पै मामाक गौरव दिवका म्हणून हांव निमगीत आसा. हे कार्यक्रम केलेलो उद्देश म्हळ्यार आमगेल भासो कोंकणी भाशांतू आमी पुरा बरोवका कसं म्हळ्यार आमगेल भाव व्यक्त जावचे आमगेल अम्मान शिकयलेले कोंकणी भाशांतू. आमी कन्नडांतू बरयता ते इंग्लिशांतू बरयता ते. आतां गोपाल कृष्ण पै मामान कन्नडांत बरोवन केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती मेळ्ळा आनी फिल्म स्क्रीन प्ले बरोवन नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा. आत्तां तांणी कोंकणींत बरयता आसाची सान काणी तंत कोंकणी साहित्य अकादमीची पुस्तक प्रशस्ती ह्या पंत तांकां मेळ्ळा. आमी बरयत आत्तां हांगा वाजिल्ले मस्त कविताकार चंद चंद कविता बरोवचे साध्य आसा काणी बरोवचे साध्य आसा ते बूक करूं म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमांत तांकां पुरा जनांक आनी ह्या कार्यक्रम कोण पुरो पळयता आसाची तांकां एक टॉनीक म्हणके तांणी मुखारसून बरोवको म्हणाल एक चांग उद्देशार यूथ ऑफ GSB ह्या कार्यक्रम आज केला. सगळ्यांक आमी धन्यवाद सांगता आसा.